दिवचल व्हाळशी वाठारात भिरांकूळ अपघात जाल्या उपरांत थळावे यंत्रणेक जाग येयल्या। हो रस्तो येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो जावन राविल्ल्यान थळाव्यांनी रस्त्यार स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी केल्या। राज्यांत अपघातात वाड जायत आसा, कितल्याशाच लोकांचे बळी लेगीत गेला। अपघातांचेर आळाबंद हाडपाक सरकाराक अजून मेरेन जमले ना। शांतदुर्ग सर्कल ते व्हाळशीचो रस्तो येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो जावन रावला। दिसपट्टे अपघात जायत आसता। फाटल्या दिसांनी अपघात जावन एकल्याचो जीव लेगीत गेल्ल्यान लोक खुबळ्यात। हो रस्तो जाता तितले बेगीन जाग्यार घालचो अशी मागणी थळाव्यांनी आमदार चंद्रकांत शेटये कडेन केला। जाल्यार आमदारान स्पीडाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर काम बेगोबेग चालीक लायतलो अशें आश्वासन दिलां। खूप पयलीं हांगा ह्या रस्त्याचेर एक्सिडेंट जाता म्हणून आमकां खबर आसली, म्हणून आमी एक प्रपोजल सरकाराक मूव केल्लो आनी ह्या सबंद रस्त्याक आमी डिवायडर घालतले। डिवायडर कित्याक तर जेन्ना व्हाळशेच्यान गाडी वयर येता, मुंगूच्यान गाडी वयर येता, रस्तो आमचो सडनली वायड जाता, लोक स्पीड घेता आनी स्पीड घेतल्या म्हणजे स्पेशली ITI कडेन कशें आसा, एके सायडीक हावसिंग बोर्ड आसा, एके सायडीक ITI आसा, दोशी सायडींतल्यान लोक येतात आनी स्पीड घेतल्या म्हणजे कितें करता, लोक ओवरटेक करपाक पळयता आनी ओवरटेक केल्या मुळे एक्सिडेंट जावपाचे खूब चान्स आसा। सो आमी एक 10 म्हयने पयलीं आमी आमच्या कावन्सिलरांनी फॉलोअप केल्ले, आमी एक प्रपोजल मूव केल्लो डिवायडर घालपाचें। सो परवा मंगळारच्यान आमी हांगा डिवायडर घालपाक काम सुरू करता। आमी सरकारान 20 ते 22 तास मोडटलो आनी सबंद रस्त्याक आमी डिवायडर घालतात आनी हें काम एका म्हयन्याच्या म्हणसर हें जातलें, क्लियर सोंपतलें। दुसरें तेंचें सजेशन आसा की तांकां जो हांगा स्पीड ब्रेकर जाय, तांकां रमलर नाका। हांगा पयलीं रमलर आसले, रमलरचो आवाज येता म्हणून कंप्लेन आसली म्हणून ते काडलेले। आतां स्पीड ब्रेकर जेन्ना घालपाक जाय आसता तेन्ना स्पीड ब्रेकराक मातशे फॉर्मेलिटीज खूब आसतात, कित्याक ताका PWचो रिपोर्ट जाय, RTOचो रिपोर्ट जाय, हो रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचूंक जाय, मागीर कलेक्टरान नोटिफिकेशन काडूंक जाय, कलेक्टरान नोटिफिकेशन काडलें काय मागीर टेंडर जावंक जाय, मागीर जावंक जाय। बट डेफिनेटली हे हांव गोश्ट फॉलोअप करतली, डिवायडराचें हांव पयलींच्यान फॉलोअप करतलें म्हणून आतां रायट टायमार करपाक मेळ्ळें। म्हाजें इतकेच लोकांक रिक्वेस्ट आसा, अशें खूब कडेन प्रॉब्लेम आसतले, लोकांनी अशें आपले प्रॉब्लेम कावन्सिलरांनी घेवन येवचे, खंयचेय प्रॉब्लेम्स आसा ती सोल्युशन आसा, सोल्युशन आसतलें आनी सगळ्यांनी मेळून सोल्युशन काडूं जाय, कित्याक आमकां आमच्या बिचोलच्या लोकांक सेफ केला। आमच्या आमदारान हांगा पयलीं 10 म्हयन्या पयलीं डिवायडराचे प्रपोजल घेतलेले आनी ते आमी आतां मंगळारच्यान चालू करता। तशेंच हांगा लायट जी आहा ती मातशी कमी पडा म्हणून आमी आनी एक इलेक्ट्रिसिटी कडल्यान लायट घातल्या आनी एक घालपाची आसा लायट व्हडली आनी हांगा उजोड करपाची आसा आनी डिवायडर घालतले आनी सकयल आमी रमलर आसा ते लोकांक आवाज येवं लागलो, रातचो कंटेनर हे जाल्या उपरांत येयल्या उपरांत रातचे माराक म्हणून आमी थंय स्पीड ब्रेकर घेतला। आनी तशेंच आमी PWD आनी आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट केला की हांगा जो आसा ITI जातकूच मातसो फुडें एक स्पीड ब्रेकर घालपाचो, मागीर आमचें सगळें कंट्रोल जातलें अशें म्हणून हांवें सांगलेलें। तो रस्तो ल्हान आशिल्लो, आतां वायड केला, त्याच्यामुळे आता स्पीड सगळे गाडी हाय स्पीडीन वयता, काय डिवायडर ना काय ना, त्याच्या खातीर बरेच प्रॉब्लेम जाता। हालींच एक एक्सिडंट जालो आनी आमचो एक बरो मनीस हांगलो दगावलो। सो त्याच्या खातीर आमची पयलींच्यान मागणी आशिल्ली, पयलीं आमी 5 वर्सां पयलीं एक कलेक्टराक हें केल्लें एप्लिकेशन की आमकां हांगा एक कंपल्सरी स्पीड ब्रेकर जावं, कित्याक हांगा इन्स्टिट्यूटूय आसा आनी हांगा बरेचशे गाडयो फास्ट वयता आनी ओवरटेक करण्याच्या नादान बरेचशे हांगा एक्सिडंटूय जाले आनी बऱ्याच जाणांचे जिवूय गेल्ले आसा। त्याच्या खातीर आमी ITI कडेन एक आनी एक सकयल व्हाळशे हांगा महामाय हावसिंग कॉलनी कडेन एक स्पीड ब्रेकर मागलेलो आसा आमी। गोवा 365 खातीर महेश कोळेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।